Yes, Mataji. Over to you. Mataji, unmute kor ka Mataji. Uh, Aikataive. yeah, yes, Mataji. Clear. Thank you. Thank you. Hare Krishna. Thank you. Thank you so much, Kiran Prabhu. Once again, I am thanking Konkani Bhagavad Puranam. Maka invite kala bageka ye eka changa saubhagya jam karta. Miguel Guruvaryanke saktanke ekalage namaskar sangatama. Maka ye Bhagavad Puranam tu eka doni uttar ullum chaka maka ye devane edukella manika itiki amka kolche eka sanochi unechi maka kolchi mata ava explain karta ega short notice jallarda actually migan time etta matrama adike aji Murli Charan Prabhu sangina aichen class len card kam sangina tawli maka jam chutle chama explain karta and it is a power of association. Of course tungen saktane devotee la saktale blessing jam ka it's an association. आमगेले कुटुंब सरीच कोंकणी भागवत पुराण म्हणून सांगितलं रीच तेंची एक असोसिएशन तेंची डिवोटी असोसिएशन तंतु तुगु मेळचे चांग कैरी चांग उत्तर नाल चांग आमका इथे कुट आमका तंतु तुकुन भगवद्गीता भागवतम सगळं आमका तंतु तुकुन मेळता इट्स एक्झाम्पल फॉर association. We'll start today's session, the power of association. Hare Krishna. Om Jnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Sopatandigam. Vandeham Sri Guru Sri Utapadagamlam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghudathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakhanvitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandho Jagatpade गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. तवळी आमकाजी पॉवर ऑफ असोसिएशन स्टार्ट करूया. पॉवर ऑफ असोसिएशन असोसिएशन म्हळ्यार सगळे मेळ आशिल्ल्यान एक देवाल पुसून असोसिएशन वेरियस असोसिएशन आसा हांगा आमी उलयताय कशी आमकां डिवोटीज जावन असोसिएट करयात नाल्यार आमकां डिवोटीज जावन मेळ वचात आमकां तातूंत ते गुड बेनिफिट नाजाल्यार आमी असोसिएशन काडले ना जाल्यार आमकां उतुले मात्र आमकां उतुने आमकां तातू आमी अंतू पडताय इति अंतू भौतिक विषय पडताय मागीर आमकां इदे एग्जांपल चोव्या अंतू भागवत अंतू भगवत पुराण अंतू सगळं एग्जांपल्स आसा देवालय डिवोटीज कोण कोण देवालय असोसिएशन काडले आसा ते सगळं आमकां चोवन पळोवया. आता आमकां शुरू करताय आमकां श्रील प्रभुपाद. श्रील प्रभुपादान कशी असोसिएशन केल्लें डिवोट असोसिएशन म्हळ्यार
फर्स्ट आमगेल स्पिरिच्युअल स्टेप आरी फर्स्ट असोसिएशन ABCD फर्स्ट असोसिएशन. तर ते असोसिएशन इज सो स्ट्रॉंग ते नसतिल्याने आमका तसं मुखार वचपाक जमना. आम्ही घरकड बसून आम्ही चांट करताय, आम्ही भागवत वाचिताय, आमची भगवद्गीता वाचिताय. इथे सांगील जाल्यार ताका तितलें पावर ना. आमका भौतिकांत हे सांगत आहे जाल्यार एक बड्डी एक नाल्यार एक स्टिक ते ओग्गी मोडू जाता न्हू. तळी मस्त स्टिक्स नाल्यार सगळी कोण मेळ जाल्यार आमकां ते मोडू जमना. ते पंडे युनिटी इज द स्ट्रेंथ म्हणून पंडे थुकून आमी फुडें थुकून आमी शिकले तळी तशीच एक असोसिएशन हे डिवोटी असोसिएशन म्हळ्यार एकलो जावन आमी मुखार वता जाल्यार आमकां मुखार वचच्यात बट हे आमी एका सगटाचे ते असोसिएशन मेळचे पावर इट्स डिफरंट. ताका इंचे ते डिवोशनल टेस्ट ना स्पिरिच्युअल टेस्ट इज डिफरंट. एकलो बसून आमी घरकड करते न्ही आमकां असोसिएशन नाका, आमकां देवळां वचचा वचून ना, सेंटरां वचचा वचून ना, आमी घरकडे बसून करताय तेंची तर आमकां ऑर्डर ऑफकोर्स देव तें आसल्यार तें वैकुंठ म्हूण सांगताय. थांगा बसून हांव चांट कर बट डिवोटीज असोसिएशन म्हळ्यार देवाक व्हड प्रीत. डिवोटीज तमिळ डिवोटीज each other they get each other associated म्हूण सांगल्यार देवूच हॅपी जाता. तांतू इथे सांगता भगवद्गीता इथे सांगताय मच्चित्ता मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमिति च. तळी थांगा मिज पसून कोणकी उलयता नाजाल्यार मिगेले बोध दीप्त जावन आशिल्लेलो नाल्यार इंटेलिजन्स जावन आशिल्लेलो मिगेल डिवोटीज दिक्कना पडी ती सांगताय देवा पसून तुष्यन्ति च दे एक्सचेंज देवा पसून उलोवन तुष्यंती रमंतीच म्हळ्यार तांणी आह्लादीत जाताय तांणी एक्सचेंज ऑफ लव थांगा ते असोसिएशनाचे तांतू सांगताय भगवद्गीतांतू सांगताय तशी मेळका सट्टांनी मेळका हांगाची आतां आमकां उत्तून जाणा अंतू डिवोटीज सगळे मेळ्ळू आमी तशी स्टोरीज एक्सचेंज करना पडे सट्टांक संतोष जाता न्हू. तेशीच म्हणा म्हणटा देवान सांगिल्लें न्हू असोसिएशन तुम्ही काडका नाजाल्यार श्रील प्रभुपादान एक्झाम्पल हांव सुरू केलें ना. श्रील प्रभुपाद एकलोच जावन US वचून हांगा वेस्टर्नर्सांक सगळ्या तांकां डिवोशन सर्वीस इतली म्हणू कळना. तशी आसतना प्रभुपादान हांगा गेले आगे इथे भागवत घेवन गेलो भगवद्गीता घेवन गेलो आनी थंगा इथे तांकां असोसिएशन दिलें. तांगेल असोसिएशन प्रभुपादान पेलता वचून असोसिएशन दिलें. तळी उतुलकीच वायट लोकां तांगे जीवन सगळेंच वायट लोक इतले पुड करताय ड्रिंक्स स्मोकिंग ते सगळं 4 रेग्युलेटिव्ह प्रिंसिपल म्हूण सांगुचे आमी सांगुचे ते हांगा डेली नाल्यार इवन ईच मोमेंट तांकां तेंच आशिल्लें. दिस illicit sex, gambling, intoxication, मागीर मीट इटिंग हे सगळं तांगें रेग्युलर थांगत आमगेलो प्रभुपादान वचून प्रभुपादान पेलता तो असोसिएशन दी न्हू तांकां उतुलकीच तांकां अपलिफ्ट केलें तांकां उंच हाडलें. उतुलकीच हिप्पीस हांगा असोसिएशन दी न्हू हिप्पीस उतुलकी उंचारेनी तांकां भक्ती दिली. तांकां प्रसाद दिल्लो भक्ती दिल्ली भगवद्गीता दिल्या भागवतन दिल्या हें सगळं केलें. दॅट इज द रियल प्युअर डिवोटीज असोसिएशन. तळ सट्टांक जाय म्हूण ना तशी तळ आमकां जमचुतलेंच एक असोसिएशन आमकां बाकी आशिल्लें हांकां दिवयात म्हळ्यार ते तांणी तांतू डिवोशनल सर्विसान तूं कशी इम्प्रूव जाताय ते आमगेल प्युरिटी आमी सांगूचे वळेर आमी प्युअर जावंक. Srila Prabhupada is the number 1 pure devotee, direct devotee of Krishna म्हूण सांगूया. That's why Srila Prabhupada established this spiritual ISKCON मात्र न्ही तर
तितले पावर आशिल्ले ते डिवोटीज आमगेला वर्ल्डाकच चेंज करूंक कसं की बालाव एक वर्ल्ड आशिल्ले ते तुतलेच तुतले millions and millions devotees janin ते this is the important of association तर तशी असताना आता अंतू मागीर सांगत आहे आमगेलो नेक्टर ऑफ अंतू उपदेशामृता सांगत आहे तेंका अशी म्हणून ददादी प्रणिगृणाती गुह्यम भक्ती गुह्यम अख्याती पृच्छति भूमते भोजयते चैव षड्विधा प्रीती लक्षणम याची आम्ही कशी एक्सचेंज करता ते श्रीला प्रभुपादान सांगितले म्हणटाची गिविंग असोसिएशन कशी accepting gift charity नाजाल्यार गिविंग गिफ्ट मागीर accepting gift ते एक आसा मागीर तांचे लगी कॉन्फिडन्स जावन उलोवप येता तांचे पासून आमकांय कॉन्फिडन्स जावन आयकूयात मागीर तांकां गिविंग प्रसादम accepting प्रसादम तशी एक्सचेंज ऑफ स्पिरिच्युअल लव तशी असोसिएशन करूयात ऑफकोर्स हें सांगला म्हणटर आमकां ते देखूनच आमी सत्संगा सका वचना पडाय एक विषय काण आता कोणाले दुःख तांगेल दुःख इति म्हूण तांकां हिंसा जायना इति पोसावत तांकां हिंसा जायना नाजाल्यार तांचे लागीं निवंगून तांगे कॉन्फिडन्स तांकां आमचेर कॉन्फिडन्स जावंका तांगेले आमी कशी आमकां डिवोटीसांक डिवोटी केअर करूयात नाल्यार डिवोटीसांक कशी हेल्प करूयात हें सगळें हातूंच येता एक्सचेंज ऑफ लव नाजाल्यार कॉन्फिडन्सार आशिल्लें स्पीक ना वर्तमान तेसन आमकां एक डिवोटी असोसिएशन मेळटा तशी सगळं येता मागीर सांगत आई साधू संघ केदनाय आमी एक प्युअर डिवोटीक आमी कशी हेल्प करता नाल्यार कशी सर्वीस करता एका एक क्षण मात्र एक प्युअर डिवोटी जाल्यार क्षण मात्र पुरो आमी आमगेले उतुलकी हें सांगिल्लें म्हणटा आमी उतुलकी भोंवती लोकां पडले न्ही आमकां एक क्षण मात्र एक प्युअर डिवोटी जावन सत्संग जाल्यार आमी स्पिरिच्युअल प्लॅटफॉर्मार पावतली न्ही म्हूण सांगत आहे तें आसता मागीर आमी एक बुक रिडींग ते बुक रिडींगाक तूं कशी बुक रीड करया असोसिएशन थांगा येता बुक रिडींग असोसिएशन ऑनलायनार आतां उतुलकी ऑनलायनार बुक रिडींग आसा घरला न्हू बुक रिडींग करयात जावळी प्रभुपादाला बुक्स सगळं रीड करताय आमी आयडियाज एक्सचेंज करताय तशी आमी असोसिएशन काडून थांगाय आमकां स्पिरिच्युअल इम्प्रुवमेंट येता नाजाल्यार कशी आमकां मुखार वचात म्हूण कीर्तन करना पडे सगळे डिवोटीज सगळे गॅदरिंग जावना पडे हांगाय आमकां तें असोसिएशन येता तर एके स्टेजार आमकां देवा पासून उल्लंचाक गीत म्हणूक श्रवणम कीर्तनम विष्णोर स्मरणम तर हें स्मरण करचे वेळार आमकां डिवोटी असोसिएशन आसल्यार चांग आमकां एकले बसून घरकड कीर्तन करूयात अशें तें आमकां मात्र आयकुचें न्ही बाकी उतुलकी डिवोटीसां उलदून आमी प्रसाद दिताय नाल्यार कीर्तन करताय म्हूण सांगल्यार ताजें फल वेगळींच तशी सगळं डिवोटी असोसिएशन काडयात तळी बुक रिडींग जालें कीर्तन जालें मागीर ती सांगिल्लें पहले सांगिल्लें ददादी गिफ्ट एक्सचेंज तांगेली ते आका इथे तांगेलें बर्थडे वेडिंग एनिवर्सरी तशी सगळं आसतना तांकां उलदून गिफ्ट एक्सचेंज करयात तांकां एक संतोष जालो तावळी आमी तातूं एक्सचेंज करना पडत तेवें हेका लव एक्सचेंज नाजाल्यार तेवें तशी सगळं आमी आमगेलें असोसिएशन एस्टॅब्लिश हाडयात तशीची ते सगळे क्वालिटीज इतकी करूंक आमकां हेल्प करता आमी स्पिरिच्युअल
प्लॅटफॉर्मारी उंच उंच उरूका प्रीचिंग हेल्प करता चांटिंग सकाळींच्या 6:30 to 7:30 फुल हे चॅन्टिंग असं इत्यादीं चॅन्ट करता सगळ्यांक एक एकल्यांक चित्ताक तेगेल घर बसून चॅन्ट करूयात ना हा एक मेन चॅन्टिंग म्हणून सांगना पडते आम्ही चॅन्ट करता वेगळाने सांगूचे आम्ही ऐकताई आम्ही सांगूचे त्यांनी ऐकताई इट्स ए क्लब तळी एका सगळं थांग कसन एका भल्लाव काय ना तळ देवाली पासून आमकां चिंतना श्रवणम कीर्तनम विष्णू स्मरणम हे तीन फर्स्ट थ्री मेन इम्पॉर्टंट जावन आसलेले हांगा आमकां मेळटा तर ते प्रिचिंगाकय नाजाल्यार टुगेदर चॅन्टिंगाकय आमकां हेल्प करता तर ते जावन हे सांगिल्लें आमकां साधू संघ सांगिल्ल्या ताळी हे सगळं आमकां तिथे कीर्तनम तिथे संकीर्तन हे युग धर्माचें एक रेग्युलर डिवोटीस तांकां हेल्प करचें तेमी एक युग धर्म म्हणटात रेग्युलर जावन आमकां एक डिवोटीसां हेल्प करचें नाजाल्यार कशें आमकां मुखार वचचें तेमी हे कलियुगांतुलें एक धर्मूच तें जावन हे सांगिल्लें म्हणटा चॅन्टिंगाचे आमकां चॅन्टिंग आसतना सांगताय असोसिएशन चॅन्टिंग ते आमगेले 3 टायप चॅन्टिंग सांगताय तळी एक नाम चॅन्ट जस्ट आमी चॅन्ट करून वताय आमकां तातूंत टेस्ट ना जावी आता जाल्यार आमी चॅन्ट करताय ही चॅन्टिंग ते नाम अपराध चॅन्टिंग तळी स्ट्रगल इन विथ नाम अपराध ते एक ऑफेन्स लेवल जाल्यार आमी चॅन्ट करताय नामाभास ऑफेन्सलेस चॅन्टिंग तेंच्या शुद्ध नाम चॅन्टिंग तर हे सगळ्याकय आमकां एका डिवोटी असोसिएशन आसल्यार चांग तर फर्स्ट आमी एकली बसून करना बट हे सगळं आमगेल्या मनांत मस्त बरी सगळं आसतली नाजाल्यार आमगे मना माइंड आमकां कंट्रोल करूं ना बट आमगे डिवोटीसां मुखार आमी चॅन्ट करता जाल्यार प्योर जावन आमकां चॅन्ट करूं तो चॅन्ट करता देखून तागेलें जेवन हांव कांयच्याक शुद्ध जावन हांव चॅन्ट करूं तशी हाका चॅन्टिंगाक ते हेल्प करता असोसिएशन ते सगळं पावर ऑफ तें जेवन आमकां अंतू इतलें उतलें सगळं जाल्यार आमकां हें सगळं प्रमाण जाय हें असोसिएशन म्हळ्यार खंय तुकून आयलें हेका प्रमाण जाय आमकां हें तुमी खंय तुकून सांगताय हें सगळं खंय तुकून येता हें सगळं निंबूयात न्हय तळी आमी भागवतांत उतुकी स्टोरीज भागवतां उतुकी स्टोरीज नारदा स्टोरी नारद कशी आसलो एक मेड सर्वंट आलपूत तळी ताका कशी असोसिएशन मेळ्ळें ताका बाकी साधू जनांक हे मान्सून टायमाक सगळें मान्सूना वळेर आमगेले सन्यासी मार खंय हे करता न्ही तळी ते आसतना ते टायमार हांगा सर्वंट जावन आशिल्ली ते साधू बायल येयली एका चर्च तर ते चर्चाक हे असोसिएशन वळी ताका उतुकी भक्ती मेळ्ळी ते साधू जनांक तो ऐकून ते स्टोरीज सगळं देवा स्टोरी सगळं ऐकून मनाक घेवन ही बिकेम देवर्षी तळी तेंचा असोसिएशन म्हळ्याचे गुण आम्ही खंय खलासतनी പക്ഷെ एक प्युअर डिवोटी असोसिएशन आसा जाल्यार आमी ते स्पिरिच्युअल प्लॅटफॉर्माचे उंच पावताय तेशी मागीर तेची नारदाले स्टोरी मृगारी म्हूण सांगून फुड्याक हे एक वेड म्हळ्यार हंटर कळटा सगळ्यांक हंटर तळी तागेले खुशी ती म्हळ्यार मृगां सगळं मारता मृगां मारून अर्ध ताका फुल मारना ताका अर्ध मारून सोडतलो ते मृग अशी तडतड येता दुखीन
मरुवची मृग अशी तडतड येता ते तडतड चोवन यो आह्लाद. He is happy to see this that what you call ते मोरू वच्चे ते मृगाचे तो जीव वच्चे असलेले तर तोडतोडू ते दिकून यो वेडू संतोष येता. हांगा पामता नारद ते नारदाने तीन गीता म्हळ्यार तू इथे अशी करता थळी तो सांगता मिगेला अज्जो मिगेलो my grandfather, father, my great grandfather, all are doing same thing. ताका तेंच तागेल जीवन हांव तू वेगळ काय ना ताका तेंच तांणी करताय ताळी ते देखून हांवें करता ताळी यो नारद सांगत नारद देवर्षी नारद सांगता तू हें करचें हो डब्बाल लावता तू एक हिरींग तू हांव सांगुचें म्हणटकर तू थंगे एक जोमटी जोमटी म्हळ्यार एका सान्याची हट्ट कुडील आसा हांगा एक तुळस आसा त्या तुळसी कडवच न्ही तू ते तुळसी मुखार बसून जप कर आनीक तू हांगा राब ते शिराबन आपडे म्हाका कोण फुड दिता तें सगळें तू चोवू नाका हांव तुका सगळें अरेंज करता तें सगळें हांव हें करता ओके म्हूण सांगता तू म्हाका फुड दिवं का नाजाल्यार तू म्हाका तें अरेंज कर का जाल्यार हांव तुका उतर आयकना म्हूण तशी आयकता तर ताणें त्या तुळसी मुखार बसून शुरू केलें जपू आरंभिलो जपू आरंभून नारदानी ते केलें गांवां गांवां सगळं वचून सांगिलें चोय थांगे कोलो साधू मनीस येयलो सर तुम्ही सकाळी ताका सकाळीचे संजेचे रातीचे सगळं फळ फूल निवेदू सगळं कोरून दिवं का समोर सांगितलं त्यावेळी आणि गांवकारांनी वही म्हणलं सगळं थांग तू सगळं थांग नारदान सांगितलं मागीर ताच्या उपर काय ना सत्तानी वचून हांगा एक एकूटच दिवचारां बिलें फूल पत्र हे फळ खाण सगळं उदक जामकां जालें सगळं तिनी टायम हांगा पावयलें यो जप्पू कोरनूच जप्पू व्हडलो कोणें कितें साधू म्हणलें आण वचून ताका पांय पडताय सगळं यो जप्पू रब्बनायची तशी जावन देची मास गेला थांग पावलो एका दिसा पर्वत मुनीक चमच्याक नारद वतालो नारदान सांगिलें यो हांगा शेकोलो आळस तो इतकी करता म्हूण चोवया मिगेलो डिसायपल मिगेल शिष्य तो इतकी करता म्हूण चोवया म्हूण सांगितलं हांगा वचानीक तो दूर तुकून नारदा दिकून धावन येयलो धावन येता कशी स्ट्रेट न्ही धावन येता तो शी उडकी मारून येता तो हांगा उडकी मारला थांगा उडकी मारला थांगा उडकी मारला हांगा उडकी मारला पर्वत मुनी गीता कितें जालें तो कशी स्ट्रेट आमी सगळें जाल्यार धावन येता न्ही ना तळी यो तशी न्ही थांगा हांगा हांगा थांगा करून उडकी मारून येता तळी हांगा नारदा येवन ताणें नमस्कार केलो निमगेला तू इथे अशी उडकी मारता तवळी तर सांगता हांगा हांव पाय दवरून थांगा एक मुई चींटी मुई दिकेली तिका मड्डोनच्या पण दिकून हांव पळता पाय दवरलो थांगा मुई आशिल्ली तळी कशी मुई सरी मोरूपणा म्हूण सांगून तो उडकी उडकी मारून येता म्हळ्यार पयले कशी आशिल्लो तो मार्चो अर्ध मृगाक सोस्त हें कोर फुल्लाच मारना शी तडपते हे म्हूण सांगता तळी ते मोरचे मृग अर्ध मृगाक अर्ध मारून अशी घालतलो जीव शिवचे तो पेडत जमचे ते आख दिकून संतोष ते दिकून आख संतोष तशी आशिल्लो ह्यो मृगारी ताला मुये पाय मुई ताच्या पाय आपण दायतली म्हूण सांगून ताका ते व्हडलें दुःख तळी तशी उडकी मारून ताणें नमस्कार तळी ताजे पसून नारद पर्वत मुनीले सांगता ह्यो शीत आशिल्लो आतां तो चोय तेंता आमकां
एक डिवोटी असोसिएशन. इट्स अ प्युअर डिवोटी. नारदा इज अ प्युअर. इट्स ते ग्रेट सोल. एक आमगेल्या भागवतान सांगितलं जे अवतार. देवाला अवतार एक अवतार नारद, देवशी नारद. तर इथे सल प्युअर डिवोटीस ध्रुवा इति जला ಧ್ರುವಾಕ ಐತಿ ಶೀಚಿ ನಮ ತಳಗಿ ಧ್ರುವಾಕ ತಗೆಲ ಬಾಪಾಲೆ ಒಂಟಿಂದು ಬೆಸು ಜೈನ ಮುನ್ ಸಂಗುನು धाकटी अम्मान ताका सांगिल्ली त्या तूचुनु विष्णू चुपाय पुण्यो तेंच्या हांव सुरुची सांगता हांव कशी दिकपा हांव कशी ताळी तोरा नावचुनु तपस करी तुका देवा मेळतलो हांगाय मेळ्ळा नारद. नारदान कशी ताका ओम नमो भगवते वासुदेवाय म्हणून सांगून ताका कशी ऍडवाइस केल्या आणि ताणें कशी ते सन बालक सन 5 वर्षा बालक ताका उपदेश दिवन ताका कशी देवा मुखार प्रत्यक्ष केलं ते सगळं असोसिएशनाचे फल. मागीर साक्षात प्रहलाद हांगा ऐकया तुका कशी नारदू सगळं असोसिएशन ताका इंद्र घेवन कया तुका यो हिरण्यकशिपू तापस करू वचाने कडे कया तुगो ओडून वेला कोणे इंद्रान तावळी तिका मारूक जावन तावळी अक्का नारद नारद दिकतलो नारद सांगतलो बायलांचेर काडका बायलां सोडाय ती गर्भवती जावन आसत ते सल बायलां काय तुम्ही काय कोरना काय म्हणून सांगून नारद ती कोर थंगा एका शिच सनचे खट्टांडू रबयता आणि थंगा सगळं उपदेश दिता. ते उपदेश कोण ऐकता पोट्टा पडलेलो प्रहलाद. तो प्रहलाद भायर तेंच्यानिका व्हडलो डिवोटी जालो. हिरण्यकशिपू कोण देवाल शत्रू जावन वाडलो यो तागेल पूतू प्रहलाद तळी एका असोसिएशनाची इम्पॉर्टन्स उतुलकी डिवोटीस तशी आयली असं. अंतू अजा मेळाक दोन्ही टाइप असोसिएशन ताका गुड अँड बॅड. आद्यम तो डिवोटी आशिल्लो मागीर एका बायलेचेरी हे स्नेह दिकून नाजाल्यार बायलेचेरी एका ताका मोह दिसून तो कंप्लीट विसरलो. ठीक बाय बल्ला बायल असली तर डिवोशनल सर्विस म्हळ्यार नाल्यार देव भक्ती म्हळ्यार कंप्लीट तो विसरलो. विसर न्हू तो हें सांगिल्लें म्हणटाची एक वेळेर थंगा साधू संघ सगळे इनी थंगा साधू संघान हे ते थंगा भिक्षेक नाल्यार थंगा जेवण करूंक थंगा बसून ही गुरबिंजान तागे बायल जाल्यार ते टायमार सांगीन तुगेले चर्डाक तूं नारायण म्हण नांव घालका म्हूण सांगीन. ताका नांव येना नारायण म्हळ्यार नांव येना ताळी हे संन्यासी सांगताय किती नांव तू सांग एक लागीन सांग म्हूण सांगता ताका नारायण म्हूण जिबेर येना लास्ट सांगत नारायण म्हूण सांगता नारायण म्हूण नांव घालता. ताणे मोरचे टायमारी थंगा पोमताई दोनी येता यमदूता येताय यमदूता येता तागेल जीव ओडून काडवताय. ते जीव ओडून काडचे वेळार रीती जाता अनोइंगली तो देवान नांव न्ही तागेल पुता नांव दवळ दिता नारायणा म्हूण भीव न्हू. तें तांगेल पोसिशन ते आमी मोरचे टायमार आमगेल जीव वताना आमगेल ते आमी अक्का यमदूत आसा दिक्कत म्हूण तुका सांगता ते दिक्कत पडे हे भीव न्हू ते यमदूता भीव न्हू तांगा नारायणा म्हणून उलदिता ते पुता आतां उलदिता बट कोण थंगा विष्णुदूत मारताय तळी थंग विष्णुदूत मारे सांगताय तू आकापडूपणा म्हूण तळी यमदूत सांगता ना 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 ताणें तुले की बल्लाव केलें आसत तळी आनी सांगताय ना ना ताणें मुर्च उलय आमगे ना उलदिने ते देखून तर आमकां नारायण म्हूण आमी येयली तांणी वचून यमदूता धर्मरायाले निमगीता यमरायाले निमगीता यमरायाले निमगून का वही खतेंकी
नारायण ना उलदीत सांग तुमका स्थान ना तन्नी तवचू का अनोइंगली जलरी नारायण ना उलदीना पडे नारायण दूत तले तळ थंगाई ते साधू संग म्हणून थंगा येता हे सगळं अजेरी आमगेले तिथे चैतन्य चरितामृत कळल्यारी थंगाई आमका मस्त एक्झाम्पल सांगिल्या हे सांगितलं म्हट हांव एक 2-3 श्लोक सांगता साधु संग सर्व शास्त्र कया लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धी हया आम्ही हे सगळं खते तुकून सांगत आहे म्हणायला लगे ना असू का नव्हे तळी हे सांगत आहे चैतन्य महाप्रभू सनातन गोस्वामी क इन्स्ट्रक्ट करतात इथे सांगत आहे सगळं आता आमगेला जड्जमेंट म्हणून सांगत आहे ना जड्जमेंट फायनल डिग्री ना जाल्यार एका कोर्ट दिन तुकून नाल्यार कोर्टान तुकून फायनल डिग्री आमकां मेळटा नाल्यार फायनल जड्जमेंट तो सांगता वर्डिक्ट ऑफ ऑल रिव्हील्ड स्क्रिप्चर्स सगळं स्क्रिप्चर्साचे मूलाधार ना जाल्यार मूल जावन आशिल्ल्यान इतकी even a moment of association with a pure devotee one can attain all success तळी हेगा even a moment of एक क्षण मात्र सांगत आहे एक साधू संघ एक लव मात्र एक सनची क्षण मात्र आमकां मेळ्ळो जाल्यार ऑल सक्सेस दुसरे सांगत आहे ती म्हळ्यार अथ संगे त्याग ये वैष्णव आचार स्त्री संगे एक असाधु कृष्ण भक्त आर म्हळ्यार एक वैष्णव शुड ऑलवेज अवॉइड association of ordinary people आम्ही हे सगळं सांगत आहे म्हळ्यार आमगेले आमकां हे मेळ्ळें जीवन सार्थक ना जाल्यार हे सक्सेसफुल कोरता जाल्यार आमी तेच कोरता उपदेशामृतांत हे स्ट्रॉंग जावन सांगताय उपदेशामृत इज अ वंडरफुल बुक तांतू स्ट्रॉंग जावन सांगताय चॅन्टिंग हे श्लोका 3, 4, 5 सगळे हेच तांतू सगळं सांगिल्या कशी सांगिल्या सगळं म्हणून तावळी तांतू हे सांगत आहे म्हळ्यार हेका प्लीज अवॉइड association with the ordinary people ordinary common people ते शिकेल्यार जाल्यार मागीर हे सांग अटॅचमेंट सोडका मागीर एस्पेशली कोणा लेगी विमेन जे आशिल्ले अटॅचमेंट पाना वैष्णवा शुड ऑलवेज अवॉइड कंपनी ऑफ दोज हू आर नॉट डिवोटीज ऑफ लॉर्ड कृष्णा देवाले भक्त नसलेले कोणकी तांकां आमगेल भक्ती खाला दिता उपदेशामृतान सांगिन्या भक्ती मुचारे जाल्यार तेच गुड कोरका भक्ती खाल्ला वच्चे कಡೆ आमी तेच गुड करताय भक्ती उंचारे जाल्यार आमी तेच गुड कोरका हे सगळं तांतूय एक पॉइंट हे सांगत आहे असोसिएशन एक पॉइंट भक्ती चोडोवंक जाल्यार असोसिएशन ऑफ डिवोटीज प्युअर डिवोटीज अँड तांकां कशी सर्व कोरता प्युअर डिवोटीसांक आमी कशी सर्व कोरता आणि प्युअर डिवोटी म्हणून सांगितलं सभाव अशी तिला केलें कंठीमाला केली चॅन्टिंग केलें नो ते प्युअर डिवोटीज म्हळ्यार तांणी आतां आमगे प्युअर डिवोटीज एक्झाम्पल अशी आमगेले गुरु वैरस नाजाल्यार आमगे श्रीला प्रभुपाद चोई इज अ प्युअर डिवोटे एकलो आळू एकलोची सन्यास जावन उतुलकी वर्ल्ड होल वर्ल्ड चेंज केले ना इज अ प्युअर डिवोटी तस्य डिवोटीज आमगेले उतुलकी सन्यासी मारस प्युअर सन्यासी सुत्त प्युअर जावन तांणी प्रीच करता तशें आमकां साधू संघ आमी अवॉइड करपना केदनाय जाल्यार खंयचेय सन्यासी जाल्यार तांकां हे ना फडे आमी वचून आमी तिकोरियात म्हणून आमी पेलता निवून आमी सर्वीस काडटा आमी कशी हेल्प कोरता वॉशिंग देयर क्लोथ्स गिविंग प्रसादम गिविंग देम मसाज दादल्या वचून तशी हे कोरयात
माताजी मारा घरलाग बसून प्रसाद कोरनु त्यातल्या करीन ते संन्यासी मारांक प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करता तशी साधू संघ आम्ही काढका आम्ही हें कोरनु तांनी उळदोय तेंच्या तेर आम्ही वच्चू म्हणणे आम्ही पेलता निंगून आम्ही सर्विस काढका ताका एक स्पेशल देवाली मर्सी आमका 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 दिसू का हें सांगितलं म्हणटाची थोडोळ्यार म्हाका दिसा पसा आमका देवानची आमका एक कुटाची कशी आमकां हेल्प करता नाजाल्यार कशी आमकां हें करता साधू संघाक हांगा आमगेले घरकडे आमगेले भक्ती विनोद महाराज सगळं मस्त टाइम येन रबिलो तवळ म्हाका अशी हांगरान उलयता न्ही हांव हांगरान सांगत न्ही देवान दिलेल्या स्पेशल मर्सी म्हणून हांव करता संन्यासी महाराजांक आमकां हेल्प करूंक हें करूंक सर्व करूंक देव आमकां हेका थोडे सर्वीस दिता ते सगळं हेका आमी असोसिएशन गुड असोसिएशन घेवंक आमी केन्नाय काडका ताळी ते वाल्मिकी स्टोरी जुयाय वाल्मिकी स्टोरी हीज रत्नाकर मळलेक वेड तसिलोलो ताळी ताक सगळं कशी तो वाल्मिकी रामायण बरोवंक जाला न्हय हांगाय पावलं कोण नारद ताळी तो उतलेची वेडाक उतले मृगां सगळं मारनु वाल्मिकीले ये जलगिनिंगिन तू अशी मारना पडे तुगे बायलेले वचून नेंगी तू मारच्याक फल सगळं तू बायल हें करतवे तुगेल बायले तांतू तुका सपोर्ट करतवे म्हूण नेंगी म्हूण सांगिलें हे उपजीवन मार्ग तमिगेने हे वेडू सांगता उपजीवन मार्ग जावो तू तुगे बायल आलगी चड्डू आलगी नेंगी थांगोचून सांगता इथे तुम्ही हाडताय हांव चड्डूवांक करून दिता तुम्ही केल्यान पाप तुमकांच म्हाका मिगे चड्डूवांक खाण दिवंक तुम्ही ती हाडताय जाल्यार ते तुम्ही ती करताय म्हळ्यार पाप म्हाका लागना हाय दिक ऐकून तावळी तो घर सोडता घर सोडून दुसरे हाजे नारदाला सांगता नारद सांगत तू राम 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 करी तवळी म्हाका राम 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 म्हूण ना उतरेशी तागेले होल एजा तो वेडू जावन आशिल्लो हे मृगार ही स्टोरी सांगूची म्हणटशी तो थांगाची सांगताले ते मर 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 कोरून येताले मर 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 कोरून येना पडे ते रामा जाता तेशी वाल्मिकांत तुकून आयलो वाल्मिक म्हळ्यार तुमकां कळटा टर्माइट ते ताका तो सांगत आहे वाल्मिका तांतू तुकून आयलोलो यो जन्म जावन आयलोलो वाल्मिकी उतुलकी ओड यो जालो मागीर रामायण पुरा रामायण बरयन वाल्मिकीन तेन्ना एका प्युअर डिवोटी असोसिएशन ते पावर तुतलेच पावर मागीर तू भागवतांत सांगता तुलयाम लवणे लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानां किमुताशिषः association of fraction of moment destroy the karma higher position मेळता सगळं कर्म होता मी हायर पोझिशनार चढताय हे सगळं आता अंतू श्रील प्रभुपादालीची स्टोरी तू हांगा उतुलकीची ते हेनरी फोर्ड ज्युनियर ताका दिकून कशी सांगिले म्हळ्यार तू व्हडलो हे न्हय रिच पर्सन फोर्डाच्यो ऑनर हेनरी फोर्ड तळी तुगेलो ग्रँडफादर कोण तुगेलो बाप्पा कोण नाजाल्यार तो खतें आसा तांकां कांय ताका आन्सर ना न्हय वेगळो तो डिवोटी येयलो PhD घेतलो तळी तुगेलो PhD घेवन तुका हे एका मनशाक सायकल ऑफ बर्थ अँड डेथ म्हळ्यार अंत तुकून तुका एका आळाक रक्ष दिव्यात वे ते निमगता तळी तांणी सगळं तशी चोंबेसनी म्हळ्यार तांकां आन्सर ना तांगेले व्हडले डॉक्टरेट मेळ्ळे नाजाल्यार व्हडले PhD मेळ्ळे नाजाल्यार व्हडले रिच पर्सन नाजाल्यार
हें सांगितलं म्हणटच तांकां तावळी तांकां मानान जालें तांगेनी उतुलकी इगो सिनेंत वेस्टर्न डिवोटीज म्हळ्यार दे आर रिच इन इगो ताळे एसेंस क्वेश्चन निಮ್ಗಿಲ್ಲ प्रभु आदा ताळी तांकां ते मानान जावन लगीत आनी दे सरेंडर ताळी तशी एका प्रभु आदान असोसिएशन आसता देखून उतुलकी रिच डिवोटी आतां अज्जे एक हितून TOVPचे फुल फंड केल्लो आळू सगळं अंबरीश म्हण सांगू न्हू अंबरीश महाराज दास म्हणटाली ते सगळं ते उतुलकी रिच जावन सिनेना दे सरेंडर देअर वेल्थ दे सरेंडर एव्हरीथिंग देमसेल्फ आनी उतुलकी रिच नाल्या इगो नाल्या उतुलकी एज्युकेटेड नाजाल्यार तुले आसा जाल्यार एक प्युअर डिवोटीज association आसल्यार they can bring them back to Godhead. ताळी ते उतुलकी एक्झाम्पल आसा सांगत ते जस्ट अशी सांगत आनी ताळी वेगळे स्टोरी सांगत इत म्हळ्यार फुडें अशीची नारद विष्णूला वचून नेमगीता विष्णूला वचून नेमगीता एक वैष्णव अधिकना पडे ताजे बेनिफिट इत्ते म्हूण निमगीता विष्णू लेगी वचून निमगीता नारद म्हाका एक डाउट आसा एक परम वैष्णव अधिकना पडे ताजे क्वालिफिकेशन ताजे बेनिफिट इत्तिगे म्हूण निमगीता ओके तावळी विष्णू सांगता ते म्हळ्यार तूं थांगा ते एक गार्डन वच थांगा एक सनू किडी त्या किडी आसा त्या किडीला वचून न्हेंगी किडी म्हळ्यार वर्म त्या वर्माला वचून न्हेंगी म्हूण सांगता ताळी नारदाक अशी डाउट हे तिमी जर सांगता त्या गार्डन वचून भूमेरी थांगा एक वर्म आसा ताजेला वचून हांव इत्ती निंबूक म्हण वचून न्हेंगी तो इत्ती सांगत म्हण चोवी हांव ते किडये लेगी वचून निंगीता वर्माला वचून निंगीता म्हाका एक डाउट आसा एक परम वैष्णव अधिकन पडे ताजे गुण इत्ते नाल्यार ताजे बेनिफिट इत्ते किडी अशी दिकना पडे तावळी ती मोर पडता आन्सर दिना तेगा नारदा देखील मात्र ते तावळी ता किडी मोर पडता येन दुसरे तो विष्णूले वचून सांगता हांव ते निंबू भितर किडी मोर गेली तावळी हांव इत्ते करप ओके जाव जाल्यार तू एका हिंगेर थांगा एक गायचे गोट आसा म्हळ्यार कॅटल फॅट हांगा एक वासूर जाल्लें आसत नवे वासूर ते वासराले वचून नेमकी तू म्हूण सांगता एक परम वैष्णव अधिकना पडे ताजे बेनिफिट इत्ते म्हूण हांगा वता दुसरे म्हाका हें पिश्यां करचें म्हणटा विष्णू मी जगरेन इती करयता म्हूण चोयता एनिवे विष्णून सांगिल्लें देखून वच्चा म्हूण सांगू न्हू हांगा वता वचून ते वस्त्रा लागीं निमगीता तुका कळतवे एक परम वैष्णव दिकना पडे इती बेनिफिट मेळटा म्हूण तुका कळतवे म्हूण निमगीता तावळी आयकू बी ते मोर वता नारदाक इती कोर काम म्हूण कळना हे एक आद्यम मज गेल्ले आतां वासूर हेंगेने तो दुसरे विष्णूले धावलो अयो भगवान एशी जाल्ले ताका दिकून हांव निंगू बी तेरी ते म्हाका दिकून उरलेले ना ताजे मुर्तम ते मोर पडता ओके जाव जाल्यार तू एका हिंगे थांगा एक रय्याल पॅलस आसा कोठार त्या कोठारान तू रय्या एक पूत जाला त्या पुताला वचून नेमकी म्हूण सांगता आनीक कोणे मोरते ना 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 तू धैर्यान वच थांगा हांगा वचून जाण जा तू एक परम वैष्णव तू एक वचून जाण जा ते चरदा लागीं नेमगी म्हूण सांगता तो थंय राजकुमाराले वचून नेमगीता रायाल पुता लागीं नारद आयलो नारद वचून करता तो उठान प्रभून सांगता हे महर्षे
तुम म्हाका विसरलो वे इत्या म्हणून घेता तवळी हांव आशिल्लो तो किडी जावन आशिल्लो किडी जावन मागीर हांव वासूर जाल्लो वासूर म्हळ्यार किडये पयशी बेटर लायफ म्हळ्यार वासरान ते वासूर मोरून हे राया कोठारा येवन जन्मूक येतलो हा तवळी म्हाका किडये तुकून हांव हे राजा कोठारांत येवन जन्मूक येतलो त्या म्हळ्यार हांव तुम्ही जावन आसले तुमगेले म्हणटा परम वैष्णव हांव दिखिले तुमगेले असोसिएशन मेळ्ळें तुमगे असोसिएशन मेळून हांव दुसरी छा एक फॅमिली इतू व्हडलो किंग त्या किंगाले फॅमिलीन येवन जन्मूक येतलो अजावड जावं का म्हणून गीता तवळी ते डाऊट सगळं गेले हे नारदाने तवळ नारद म्हणा करता म्हाका दिखिलेले ताचे फल तवळी विष्णू लगे वचून सांगता अशी तवळी तें ताजे आन्सर म्हूण सांगता तवळी एके आमगेले भागवत पुराणम नाले पुराणांतूची मस्त मस्त ते एक डिवोटी सत्संग सत्संग नाल्यार डिवोटीले एक भक्ताले भक्तान मेळका नाल्या भक्तान म्युच्युअल एक मीटिंग सत्संग जायना फुडें ते खूट पावर येता नाल्यार उतून खूट आमकां बेनिफिट आसा हे सगळे स्टोरीज आमकां ते शिकयता पावर ऑफ असोसिएशन हे सगळं कळून आमी आमगेल भक्ती खाल हाडूपणा भक्ती खाल हाडका हाडूक जावं गायले तू सांगता नेक्टर ऑफ इन्स्ट्रक्शन तू सांगता अत्याहार प्रयागश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंघश्च लौल्यं च षड्भिर भक्ति विनश्यति एक items तंतु सांगत इति associating with a worldly minded persons who are not interested in Krishna conscious तशी असताना भक्ती खाल येता तशी तंतूची सांगता उत्साह निश्चय धैर्य कर्म तत्त कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतोवृत्ते षड्भिर्भक्ती प्रसिद्ध्यति तळी थंगा जावका एंथुसियासम जावका मागिरी आमगेले प्रयत्न करका कॉन्फिडन्स मी प्रयत्न काडका मागीर पेशन्स जावका आमगेले इथे क्षमा आमी क्षमेन मुखार ओरका मागीर acting according to regulative principle आमगेले regulative principle हे श्रवणं कीर्तनम नातेला आमगेले बाकी चारी प्रिंसिपल थोडं ते सगळं मी फॉलो करका मागीर फॉलोइंग फुटस्टेप ऑफ प्रिवियस आचार्यस तेन्ना आमी परंपरा कीप करका म्हूण सांगताय फॉलोइंग फुटस्टेप ऑफ प्रिवियस आचार्यस मागीर these 6 principles मागीर abandoning the association of non devotees सांगताय नॉन डिवोटीज जावन आसले सत्संग पाणा हे तळी अशी केल्यार आमगेली भक्ती वर्धित जाता भक्ती चोवण येता बाकी अशी सांगना फुडें तेवे आमगेली हाजे ऑपोजिट प्रजल्पा म्हणून सांगितला आवसनतीन वर्तमान अत्याहार आवश्यक आसले चड खावका आवसनातले आवश्यक आसले दुडवा पशी चड दुड्ड कलेक्ट करका अक्युमुलेट करका हे सगळं आमगेली भक्ती ना करता only pure devotees आले सत्संग म्हळ्याने ओड आवश्यक आशिल्लें तर तें दवरून आमी आमगेले फर्दर स्पिरिच्युअल ग्रोथ हाडका स्पिरिच्युअल इथे म्हणून सांगा लायफ इम्प्रूव करका हे सगळं आमगेले शास्त्र स्टडीज करका शास्त्र स्टडीज करना फुडें तातूंत तुका मस्त एग्जाम्पल मेळटा तर तें शास्त्र स्टडीज हांव सांगिल्लें म्हणटची मस्त जाण कूड जन आतां मी करताय तेंची न्हय शास्त्र स्टडीज टुगेदर एक फॅमिली म्हणटची आमी मुखार व्हरताय देखून
आम्ही ओढ 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 काय मुरली चरण प्रभूनी सखी माताजी करताय तळतानी परचे बाकी एनकरेज करताई एंटरटेन करताई स्पिरिचुअल ग्रोथ हाडताई चांटिंग आಗ ಇಂಪ್ರೂವ್ करताई रीडिंग ಇಂಪ್ರೂವ್ करताई कोळणातील तुळकीची पुराण स्टोरी आम्ही वाचिताई दामोदराष्टकं करताय सगळं आम्ही उतून करताय ना तळी ते सगळं आता ಏನ್ ಸಂಗಿಲ ಮಟ್ಟची एक प्युअर डिवोटीज असोसिएशन तर हें केदना इशी रब्बो वेगळांका अंतू खाल येवना रब्बू का म्हणू तर हें संगिला मಟ್ಟची तुंगेल सगटालेगी एक प्रार्थना आसा आता मिगेला मट सिले नाळांक एक हेल्प जाल्ले म्हळ्यार सी आम्ही स्पिरिच्युअल ग्रोथ येता म्हणून सांगितल्यार थोडले आम्ही स्टंटेड जावन रंपताय आमगे मस्त घरलाचे एक एक कुटची प्रश्न हे सगळं जायना पण थोडं तवळी ते आमका मुरलीचरण प्रभू मठचे एक डिवोटी असोसिएशन असले माताजी ಇನ್ನ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಾಡಿ ಆರ್ಡರ್ ಇದಿಲ್ಲ ತಳಮಿ ಬೂಕು ಕಾಡ್ಕಾಯಿ ಹತ್ತಂದು ವೇದ ಕಾಡ್ಕಾಯಿ ಹತ್ತಂದು ಭಗವದ್ಗೀತ ಕಾಡ್ಕಾಯಿ ಹತ್ತಂದು ಭಾಗವತನ್ काडकाई हातांतू ताळी ही इज एनकरेजिंग असता तेस लेका आमका एक संतोष पमता नव्हे मन्नान संतोष येता देवा पासून उलयताय नाजाल्यार देवा डिवोटीसा पासून नारदा मठ असेल डिवोटीसा पासून उलयताय आमका देवान दिल्ली ही भाषा उल्लमच्याक चित्तेच करूक आमका दिल्ले अवयव हे सगळं आमका गेल्या क्लासान सांगिला म्हणटा आमका नाक दिल्ले कान दिल्लो जीभ दिल्ली दोळ दिल्ले हे सगळं आम्ही मिसयूज करू पण आम्ही हेंची देवा पासून चर्च करूक देवा पासून कीर्तन करूक ते एक असोसिएशनान तू येमच्याक तर ते सगळं आका आम्ही एक इथे ते आमगे स्पिरिच्युअल ग्रोथ इम्प्रूव्ह करूक association without association we cannot do खतेंगी देव हे असं सांग देव पंपता खतेंगी डिवोटीस देवापासून चर्च करता देव थांग पंपता खतेंगी डिवोटीस नमन करता देवा कीर्तन करता तांगेल जिब्बेरी देव नंचता तळी श्रवणम कीर्तनम विष्णुवर स्मरणम हे तिन्ही पहले जाऊ देव थांग पंपता ताळी एमिगे दोनू तरां सांगता सांगून अವಂಗ रबैता कोणाक इते हे डाउट असल्यार निंगू आता मग जमचे उतलेंच अव एक्सप्लेन